कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचें कारण आपले पत्नी प्रिसिल्ला संगी इटलीतावन आयिल्लो तितलोच कित्याक सुमेज देवानी रोम शहर सोन वसाजे म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली पावलान तांकां भेट दिली आपणा बरीस तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे संगता वावरूंक लागलो हर एक साबता दिसा सिनगोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो सिलास आनी तिमोती मासेदोनियांतावन थंय येवन पावतच पावल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगटच्यान करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो पूण ते ताका मुखार रावून ताची निंदा करूंक भायर सरल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्त्रां पापुडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो तुमचे रगत तुमच्याच माथ्यार ह्या रगताक हांव जबाबदार न्हय ह्या फुडां हांव हेर जातींच्या लोकां मदें वेतलो अशें थंय तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतेल्या तिफियोजुस नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो ताचें घर सिनगोगाक लागींच आसलें क्रिस्त नांवाचो सिनगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या गरण्या सुमेत सतमानूंक पावलो त्या शिवाय साबार कुरिनगारांनी पावलाची शिकोन आयकली तांणी सतमानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें देवाचें उतर हें बाळू जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी समेस्तांनी आमच्या जिणयेंत बगल्लीं 2 सतां आसात हर एकले आमी हीं 2 सतां भगतां सदां न्हीत आनी तीं 2 सतां जावन आसात एक सूख आनी एक दूख आमी म्हणचें आसा दूख आखेर जाता आनी सूख परतून येता वा अशें म्हणयत सूख आखेर जाता मागीर दूख येता अशें आमचे जिणयेचें एक रोदा बरें तें गोवनूच आसता म्हणटा आमी आज दूख जाल्यार फाल्यां सूख येता आज सूख जाल्यार फाल्यां दूख येता म्हणून पण जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ली शिकोवणो इल्लीशी वेगळीच आसा कसली ती शिकोवणो जेजू म्हणटा दूख आखेर जाताना सूख न्हय बगार दूख बदलून संतोष मेळटा म्हणून हें कशें समजोवचें जेजून म्हळें आतां तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार कुशाल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख सुखान बदलतलें न्ही संतोषान बदलतलें कोण दुखांत आसात आनी कित्याक जेजून ही उतरां सांगलेशीं सांग जेजू ताचें निमाणें गणितां निमाणें जिविताचीं निमाणीं गणितां जावच्या पयलें शिसां लागीं उलोवन तो सांगता आनी थोडो वेळ मात्र तुमचे संगता आसा आनी थोडो वेळा उपरांत हांव तुमचे संगता आसचो ना आनी त्या वेळार तुमी कळवळतल्यात भियेतल्यात सगळें सांडून वचोंक तयार जातल्यात आनी त्या वेळार ही म्हजी उतरां तुमी उडासां दवरूंक जाय म्हणल्या खातीर जेजू सांगता शिस खंडी जावन कळवळतले रडतले सुस्कान रडतले कित्याक 2 कारणां एक जेजू तांचे सांगता आसचो ना दुसऱ्यान जुदेव
तांचेच भाव आनी भयणी जुदेव तांकां जाता तितले बेश्टांक पळयतली द्वेशितली तांकां त्या समाजांत तांचे सांगता जियेनातले बरी करतले सिनोगाक वचनातले बरी करतले मागणें करूंक जायनातले तसल्या स्थितीन तांकां भायर उलटतले रस्त्यार मेळ्ळ्यार तांकां फातर मारतले आनी हाची पयली बली जावन आसलो मार्तीर स्तेफान दियोकोन स्तेफान आमी जाणाव स्तेफानाक तांणी फातरावन जिवेश मारलो कित्या खातीर तांणी केल्ल्या विंसवणे खातीर जेजू म्हणटा तुमकां दूख येतलें कित्याक तुमी केल्ले विंसवणे खातीर बेश्टें दूख न्हय पिडा शिडा तेंपरा न्हय तुमी म्हजे खातीर केल्ले विंसवणे खातीर म्हजीं तत्वां तुमी विसरले खातीर तुमी दुखांत आसतल्यात कश्ट आतल्यात आनी हें स्तेफाना मुखांतर सुरू जाल्लें आमी पळयता स्तेफानान म्हळें जेजू क्रिस्त एकलोसो सोमी सोडवणदार जो ह्या संवसारा पासत आयिल्लो आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन तो म्हणटालो जेजू क्रिस्ता वरवीं ह्या संवसाराची सोडवण जाता आनी जुदेवानी ताका फातरायलो आनी फातरायता आसतना थंयसर आसलो सावलो ताणें ह्या स्तेफानाक पळयल्लें ताका बोगलें जावंक पुरो हो स्तेफान कांय पिसो जाला काय कुर्सार मेल्ले एका सामान्य मनशा खातीर कोणीय जीव दिवंक तयार आसा गे कित्या खातीर हे मनीस फातरायल्यार संतोशान स्विकार करतात फातरायतना सयत खंयचेंच बेन आसतना भिरांत नासतना धैर्यान ते रावतात फातरायतना सयत खंयच्याच कारणा खातीर सोडून धांवनात हें सावलान पळयल्लें आसतलें आनी हाच्या मुखांतर हाचे उपरांत जायत्यांक हिस्सगत आयिल्ली जायत्या आपोस्तलांक ह्याच रितीन वरण आयिल्लें आमी पळयता ते दवले नात बगार थिरासाणेन रावले थिरासाणेन ते रावले कित्याक ते जाणा आसले जी विंसवण तांणी केल्या तांच्या जिवितांत ती सताची विंसवण बेश्टें फडकिरी विंसवण न्हय आज जाता आनी फाल्यां जायना म्हणलें तसली विंसवण न्हय तांणी जेजू क्रिस्ताची विंसवण केल्ली जेजू क्रिस्ताची तत्वां पाळूंक तांणी विंसवण केल्ली आनी त्या खातीर ते घट्ट रावले खंयच्याच कारणा खातीर ते सोडून धांवले नात भियेले नात वा कोणायकी दूर जाले नात पूण जेजून सांगलें उतार आसा आज तुमी दुखांत आसतल्यात तुमी केल्ले विंसवणे खातीर संवसार हांसतलो तुमकां पळोवन तुमची नकलां करतलो पूण तुमचेर जैत व्हरूंक कोणी शकचे नात हो हें दूख तुमचें संतोशान बदलतलें आनी हें वांजेलाच्या पानांनी आमी पळयता नोये सर्वेस्परान सांगलें नवी पृथ्वी आमी रचूंक जाय आनी त्या देखून तूं एक व्हडलें तारू बांद सगळो संवसार सगळो लोक ताचे बोंदिलो कुशालकायेंत आसलो संतोशान आसलो मजा करनासलो आनी हो एकलो आपल्या पुतांक खाण घेवन व्हडलें थारो बांदता आनी तें पळयतात लोक पळयता आनी आसता ताका पळोवन नकलां करतात ताका केणटात तरी पूण ताणें देवाचें उतर फस्ट आयकल्लें देवान कितें सांगल्लें म्हण ताका समजल्लें आनी त्या देखून खंयच्याच घडये ताणें सांगल्ल्या उतरांक तो भागवलना वा ताणें केल्ल्या नकलांक हें म्हज्यान जावचें न्हय असाध्य म्हणून ताणें चिंतलें ना बगार ताचें काम तो करनच गेलो तो राखलो तिरासेन ताणें काम केलें आनी पुर्तुगोल येवन सगळें नाश जातना ताचेर हांसल्ले कोणूच उरोवंक नातले तशेंच आमी पळयता एलिया प्रवादीन इस्रायलांत एक नीज देव आसा म्हणून ताचें अस्तित्व रुजू करचे खातीर बाल प्रवाद्यांक नाश केल्या उपरांत ताका जेजेबल राणी नाश करूंक ताका इलगड काडूंक ती पाट धरून येता आसतना तो धांवता तो म्हणटा म्हाका पुरो जालें हांवें विसवण केल्ली तुजी सर्वेस्परा तुजी हांवें विसवण केल्ली तूं एक मात्र देव ह्या संवसारांत आसाय म्हणून रुजू करूंक हांवें इतलें सगळें केलें आतां सक्कडी म्हज्या फाटल्यान आसा म्हाका जिवेश मारूंक सोदतात म्हाका पुरो जालें हांव हांगा म्हजो जीव काड पूण सर्वेस्पर ताका परत आपणाचो अनुभव दिता आनी म्हणटा म्हजें सांगाता तूं राव म्हजें उतर तूं आयक हांव जें दिता तें उतर तूं खाण घे आनी परत तूं ह्या लोकां मुखार परत जळटलोय आनी तशेंच जालें जेजूचो सर्वेस्पराचो अनुभव ताका मेळ्ळो आनी परत फाटीं तो इस्रायलाक येता परत त्या रायाक आनी राया मुखार तो राणये मुखार तो रावता हें बळ मेळ्ळें त्या सर्वेस्परांत हांव त्याच सर्वेस्परान ताका आपयिल्लें त्याच सर्वेस्परान ताका बळवंत केलें परचे पोर हांवें वाचली खबर एकलो हळ्ळेंतलो तरणाटो CA करच्याक ताणें जायते फावटी प्रयत्न केल्ले 4 फावटी फेल जाल्लो CA करचें तितलें सुलभ ना 4 फावटी 12 फावटी फेल जातात
हो चेडो हाच्या लागीं कांयच नातलें आवय बापायन जायते ताका पयशे दिल्ले पूण आतां म्हणालीं आमचे कडेन पयशे नात आनी परीक्षा बांदूंक आमचे कडेन फीस बांदूंक आमचे कडेन नात आनी होचो कामाक वेतालो आनी 4 फावटी तो फेल जाल्लो म्हण तस लोक सगळो हांसतालो ताका पळोवन कित्याक त्या हाडलेंत कोणें CA केल्ले नात आनी चड करून ताच्या कुटुंबाची ताका हांसतालीं पळोवन नकलां करतालीं तुज्यान हें जायना म्हणून सदांय पांय ओडतालें पूण हो खंयचेंच आयकनातलो बरें सदांच काम करतलो सदांच शिकतलो परत एग्जाम ताणें बांदली आनी परच्या दिसा 5व्या फावटी एग्जाम बांदतना तो CA पास जाला आतां कोणीय हांसोंक नात आतां कोणायकी हांसोंक जायना कित्याक म्हळ्यार ह्या सगळें हाडलेंत एक CA आसा म्हळ्यार तें व्हडलें बाग आनी ताचें जिवीत कितलें बरें जातलें म्हण तो मात्र जाणा मगाच्या भावा आनी भयणी हें देवाचें उतर आमकां इतलेंच सांगता की जर क्रिस्ताचो पाटलाव करताय म्हण तुमी विसवण करताय जाल्यार ताचे सांगता दूख आपापेंस येतलें कश्ट आपापेंस येतलें पूण तिरासणेन राखचें तुजें काम बेश्टें बसचें न्ही राखचें म्हळ्यार बेश्टें बसचें न्ही सदांच तुवें वावर करूंक आसा सदांच तुजें जिवीत जियोंक आसा सदांच तुवें खंयचीं तत्वां पाळोवंक तुवें निश्चय केला ती जियोंक आसात आनी तिरासणेन राखता ताचें दूख सदांच एक ना एक दीस तें संतोशान बदलतलें म्हणलो संदेश आमकां जेजू क्रिस्त दिता जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें कितें आटपता तातूंत जावं पुरो सत सांगचें सताक आमी सांगत दिवचो आनी केदाळी आमी सत सांगूंक गेल्यार आमचे सांगता कोणी रावनात तुमी केदाळा सत सांगतात म्हण जाल्यार तुमचे सांगता कोणूच रावनात तुमी एक सुरीन जातात तुमचे विरोध जायतो संक वाडोवनूच येता तुमी एक सुरी जातात आनी त्या वेळार आमकां आसचें आनी एक ऑप्शन सोडून सोडचें पडना आसो दी निराश जावचें तशें जाल्यार आमचें दूख कंटिन्यू जातलें संतोशान बदलचें ना जेजू क्रिस्ताक पाती येवन सतान येतेन जिवंक हांव प्रयत्न करता जाल्यार आमी एक सुरे जायचें पडटा तें सत पूण तिरासणेन राखता ताका खंडीत संतोश मेळटा जावं पुरो भ्रश्टाचार आमच्या कुडींनी शिरांनी मोतींनी काळजांनी भरोवन गेला आमी खंय गेल्यार पयशे दिनासतना काम जायना म्हणल्या एका हंताक आमी पावल्या आनी हें सती पूण पयशे दिनासतनाच काम जाता की ना म्हणून रावचीं जायतीं आसात पूण तांचे सांगता रावचीं कितलीं जाणां आसात कोणी नात एक सुरी जायचें पडटा थंयसरी हेरांत हांव आमकां केण्णी मेळटा हेरांत हांव नकलां मेळटा पूण तत्व तें सत तत्व तें कोणेंय सारकें ना म्हणून साध्यच ना तुमी सता खातीर रावतात जाल्यार तुमचे विरोध जायतीं जाण उबी रावचीं आसात पूण सता खातीर तुजे सांगता झुजोवंक कोणी येवचीं नात भ्रश्टाचारी तसोच तूं पयशे दिनासतना काम करिना म्हणचे जायते आसात वा हांव पयशे दिता एक कर दी म्हणचे आसात तें सुलभ पूण म्हजें काम म्हजें हक्क जें कितें म्हाका मेळचें तें हक्क म्हणून कोण रावता ताणें राखूनच रावचें पूण तो पाट सोडिना जाल्यार एक ना एक दीस ताणें भोगलें दूख तें संतोशान बदलता जावं पुरो हेरांच्या कामांत लुकसाण करनासतना रावचें हें एक तत्व जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां कोणाकी दुखांत घालनाकात कोणाकी लुकसाण करिनाकात आमी सगळीं जायतीं जाणां बिजनेसांत आसात जायतीं जाणां काम करता आनी ह्या आमच्या कामांत हेरांक लुकसाण करचें थोडे फावटी आमकां कळनासतना जाता थोडे फावटी जायचं म्हण आमी करता पूण हेरांक लुकसाण करिनासतना रावलेल्यांक कितें मेळटा म्हण सारोंक पुरो सवार फावटी कांय मेळना पूण काळजांत एक संतोश आसता हांवें कोणायकी दुखां हाडोवनात वा हांवें कोणायकी लुटोवंक ना वा हांवें कोणायकी बेस्टेन्स हेरांच्या गांवांतले आमी सोरूंक ना हांवें गामकान काम केलां ही तृप्ती आमकां आसता आनी कांतवणी आमकां आसची ना केदळा आमी कोणायकी लुकसाण केलां जाल्यार दुसऱ्यांक हांव लुटलां जाल्यार दुसऱ्यांक आमी जाता तितलें खंयच्या रितीन पण तांकां कळनासतना लुटलां जाल्यार आमच्या काळजा मरांत तें आसता त्या मनशाक पळयतना आमकां बेन दिसता आमच्या काळजांत एका तराची अनइझीनेस भोगता हांवें अशें केलां म्हणलें आमकां मात गोत्तू जाल्यार तें आमकां सोडिना संतोशान रावंक सोडिना देखून जर हांव हेरांक लुकसाण करिना जें कितें तांकां फावो तें हांव दितां म्हणलें एक मनोभाव आमचें तें आसा तें तत्व पाळटा जाल्यार खंडी जावन आमकां कश्ट जातले जाल्यार आमी संतोशान आसतलो समाधानान आसतलो
देखून मोगाच्या भावान आनी भयणी हे सगळे कश्ट सोंसच्या खातीर सर्वेस्परान सांगात दिल्लो आसा. जोशुआ बसयल्ल्या गांवाक फुडें मुखार वयच्या पयलें तो भियेलो, कित्याक थंयसर येदोळच वस्ती करनासले जायतो लोक आसलो, तांचे लागीं सै नासले. आनी सर्वेस्पर ताका म्हणटा, हांवें तुका सांगलां न्हय, धैर्य सांबाळ, भियेनाका, निराशी जायनाका, तुजे सांगाता दळ बरोसो देव, तूं वेताय थंय हांव आसतां. हांवें विसलां न्हय गे, हांवें तुका सांगलां न्हय गे, तर तूं कित्याक भियेताय, तूं कित्याक फाटीं सरताय, तूं कित्याक निराशी जाताय. हांव तुजे सांगाता आसतां, तूं मुखार वच. आमी करचें जाल्यार इतलेंच एक मेट काडचें, पूण तें मेट काडच्या मदें जावचें तें एक विसवण करच्या मदें आसचें तें एक कश्ट आसा पळया, तें भारी कळवळ्यांचें. एक पोटी विसवण केली, मुखार गेले हांव जाल्यार सर्वेस्पर म्हणटा, हांव आसा, तूं कित्याक भियेताय. मरये की देवतान सांगलें इतलेंच उतर, भियेनाका मरये. पयलें उतर, भियेनाका मरये. सर्वेस पवित्र आत्म्याची सावळी तुजेर तूं घालतलो. जेजू म्हणटा, तुमी कळवळचें न्हय, भियेवचें न्हय, तुमी म्हजे खातीर विसवण केलें जाल्यार हांव सांबाळटां, हांव मजतदार दितां. तुमकां जायत्यो संगती समजोवचे नात, जायत्यो संगती तुमकां कितें करीचें, मुखार कशें वचाचें कळचें ना, पूण हांव तुमकां मजतदार दितां, पवित्र आत्मो दितां. आनी तूं पवित्र आत्मो जें कितें तुमकां गरजेचें जाय तें शिकयतलो. ही शिकवण जेजून दिल्ली आनी जेजून आमकां विसरलें. ह्या खातीर तोच जेजू आमकां खंडीत धैर्यान भरतलो. पूण आमी करचें जाल्लें काम, पयलें मेट काडचें, दुसरें तिरासणेन त्या मेटांत रावचें, त्या विसवणेंत रावचें. आनी खंडीत जावन जेजू म्हणटा, तुमी अशें करता जाल्यार हांव तुमच्या सांगात आसा. त्याच जेजू तें सडीत बावड तुमी दवरया आनी आमीचें पैण मुखार सुया. कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण. जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान, तर वावुरया जावंक आमचें तारण. उतरांची ऊब तत्वांची धाव, पावो कोनशा खर गांवान गांव. उतरांची ऊब तत्वांची धाव, पावो कोनशा खर गांवान गांव. दैवीक मिसां हाडूं बेसांव, हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव, हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव. कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण. जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्या, तर वावुरया जावंक आमचें तारण.